विद्या प्रबोधिनीतल्या 9 टिचरांचे नेमणुकेक अधिमान्यताय खंय शिक्षण खात्यान आडावन दवरल्या। कितले म्हयनेच जाले तांकां पगारूच पडना विचारल्यार खंय शिक्षण खात्याचे ऑफिसर सीएमाक बोट दाखयतात। शिक्षण मंत्री नाशिल्ल्यान अधिकारी जाय तशे वागतात म्हणून विद्या प्रबोधिनीचो सचिव सुभाष वेलिंगकरान आवाज चडयलो। कारभार सुदारलो ना जाल्यार विशय गोंयभर व्हरता म्हूण ताणें शिटकावणी दिल्या। अशा ताठ मानेन उबे आशिल्ले इन्स्टिट्यूट जे आसा ते राजकीय सूड म्हणून तुमचो हे करपाचो अधिकार हांगा कोणाक दिल्लो ना आनी म्हणून हे सगळें तांच्यांनी केलां। बरें, परत परत रिमायंडर केले, रिमायंडरांक रिप्लायूच दिना डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशन। दोन रिमायंडर जाले प्रत्येक संस्थेचे, रिप्लाय दिना। मागीर जेन्ना हेडमास्तर वचून विचारता, सर आमचें कितें जालें मातशें करा मू ना, तुमी तें मातशें सीएमा कडेन उलयलें बरें। वॉट द हेल, मुख्यमंत्री पर्रीकारांची सगळीं कामां एज्युकेशनांतलीं करपा खातीर म्हणून एक जो ऑफिसर जो बसयला ताज्या कडेन चला म्हणून सांगता हे सगळे मोठे अधिकारी। मागीर ते आनी एक नांव घेतात, सिताराम नायका कडेन चला म्हणून सांगता आमकां। सिताराम नायक म्हजो कोण? सिताराम नायक गव्हर्मेंटाचो कोण? सिताराम नायक एज्युकेशनल प्रोसेसाचो कोण? ह्या प्रोसेसान कितें देणें घेणें आसा सिताराम नायकाक? आनी शेवट रायट टू इन्फॉर्मेशनान एक रत्नदीप नायक म्हणून हांगा फाटल्यान आसा, आमचो कार्यकर्तो तो कासावले रावता। ताणें रायट टू इन्फॉर्मेशनान हें मागलें, हाव मेनी एप्रुवल्स आर पेंडींग टील डेट अशें म्हणून मागलें। ताणें जानेवारीन तें हें केलें आनी ताका पाटील म्हणून इन्फॉर्मेशन ऑफिसर जो आसा एज्युकेशन डिपार्टमेंटाचो तो बरो म्हयनोभर रावलो आनी ताणें मागीर रिप्लाय दिलो फेब्रुवारीन ताका की नील म्हणून। ताणें मागलें कितें? एप्रुवल्स प्रायमरी, सेकंडरी, हायर सेकंडरी लेवलचेर तरेतरेच्या तालुक्यान कितले पेंडींग आसा अजून दिवना, इन्क्लुडींग मायग्रेशन्स। नील म्हणून ताका उत्तर आयलें। म्हणजे डायरेक्टरेट ऑफ एज्युकेशन पॉलिटिशियन्स फटींग म्हणून आमी जाणा आशिल्ले, फटिंगाचे बापूय म्हणून आमी जाणा आशिल्ले। हे लोक डायरेक्टरेटान पैसे खातात गव्हर्मेंटाचे, आमचे जनतेचे, आनी खोटें उलयतात आनी खोटें लेखी दितात ते। ताजेर अपील आसा, ताणें अपील केलां, सेकंड एपेलेट ऑथॉरिटी, फर्स्ट एपेलेट, सेकंड एपेलेट ऑथॉरिटी, हें सगळें चालू आसा हो प्रोसेस। दॅट इज अपर म्हणजे खोटें उलयलें आनी मागीर जेन्ना हें सगळें लक्षांत आयलें, हें हाडून दिलें, त्या वेळाचेर ना मातशें हें जावपाचें ना, हें करपाक जाय म्हणून। आतां कितलो तेंप रुटीन नॉर्मल मॅनेजमेंट जें आसता आनीकूय आडायल्लें अशें लक्षांत आयलें, तवडकराचें आडायल्लें शाळेंतलें। हें मॅटर जें आसा हें गोवा लेवलचेर मॅटर व्हरतलो। इट इज अ एज्युकेशनल मॅटर आनी निमा म्हणून एक ऑर्गनायझेशन आसा, नॅशनल एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूट्स मॅनेजमेंट असोसिएशन, नेमा, NEIMA। ताज्या कडेनूय आमी एक केस, तांणी म्हाका लेटर केलां की आतां तांची इमिजिएटली मिटींग जी आसा आतां रोखडी अर्जंटली कॉल करता, तातूंत हें मॅटर घेतलें म्हणून। हांगा आमच्या पैकी कोणूच आमी मुख्यमंत्र्याचें आनी कोणाचें खंय घेवन खातात? आमकां डायरेक्टरेट ऑफ एज्युकेशन लागता न्ही, नियमा भायर आमी वागता जर आसत जाल्यार वेगळी गजाल। आमी नियमान आसात मरे तें, आनी आमकां हाका चल, थंय चल, थंय चल। ताणें आमकां सांगलां की एक सूय सुद्दां हालूंक जायना। ही उतरां तांची, विद्या प्रबोधिनींतली एक सूय सुद्दां जर हाल्ली जाल्यार म्हाका कळपाक जाय ती कोणाचो मद। वेस्टर्न बायपासा वयल्यान कितलो तेंपूच जालो बाणावलेचो लोक आवाज काडटा। बायपासाक लागून बुट्टेचो भंय आशिल्ल्यान चर्चिलान साळ न्हंय उसपुची म्हूण केल्ली मागणी मान्य जाली। आतां विशय स्टिल्टाचो उरला। एस्टिमेट 3 पट वाडटलो, ताचेरूय 1500 भितर गडकरी कडेन उलयता म्हूण ढवळीकारान सांगलां। चर्चिलाक घेवन सुदीन थळावे सरपंच आनी लोकांक मेळ्ळो। Honorable Minister, Union Minister for River agreed in the meeting held in the last week along with Honorable MLA Churchill Alemao to desil the river Sal and to construct the bank sides of the river. Now if this is done, then most of the flooded area which is affecting in the rainy season will slightly have upper hand and people will be benefited with this desilting of river Sal. सुदिनान लक्ष घाले म्हूण चर्चिल सातिस्वेत। हाल्या तरी तो कॉन्ट्रॅक्टर आता तरी कोण गेलो आनी आमगे तरी लोक मरण लागला जाल्यार आमकां चिराप काय ना काय आनी तेकाय ना काय म्हूण ताणें तें मानून घेतलां। आनीक टायम बिंग हांव मागोतां
आनी हांव जाणा कॅपेसिटी सुद्दिनाली त्या कॅपेसिटी आहा इस्टील हें करपाक आनी ती जातली पण मातसो टायम येतलो सो हांव चड उपकारी ज्याच्या दिसाक तो येयलो आनी हिंगा थंय ग्रॅव्हन्सीस गेल्यो आनी तो मानून घेतली म्हणून साळ न्हंय उसपुवपाची गजाल मान्य एस्टिमेट जातलो मात स्टिल्टाचेर बायपास उबारप म्हणल्यार खर्च 3 पट वाडटलो ताचेर खंय सुदीन गडकरी कडेन उलयतलो तो म्हणटा सद्याक काम चल्लां तशें चलू The total cost will go to 3 times of the original cost, which is around 800 to 900 crores. And it is difficult to have at this stage in the same work and the same we have to bring to the notice of Union Ministry, which I will do in another 15 days. Now, even to curtail the project at this stage, it is difficult. So I personally feel that whatever work going on will be completed, and also the grievances raised by the villagers will brought to the notice, and then only the file will be moved for the further curtailment of the work. साळ न्हंयचे देगेवेले गांवचे पंच सरपंच आणि लोक न्हंय उसपूंक तयार जाल्यात In principle they agree. In principle they agree. And I am proud also to hear today from all sarpanchas of the nearby of this particular river that they agreed for desilting. Good decision by all. I congratulate all sarpancha and villagers of that particular area. प्रुडंटा खातीर सावयो डायस घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.